सर आज तुम्ही मायनॉरिटी सेल फॉर्म केला सो सगळं मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचें काम रिव्यू करून आनी पार्टी बळकट करपा खातीर आमी अशी मिटिंग्यो घेतात सगळ्यां कडेन. आज स्पेसिफीक म्हळ्यार मुस्लीम समाजाक म्हळ्यार चड करून पार्टीचे मायनॉरिटी डिपार्टमेंट म्हणजे ते मुस्लीम समाजा खातीर आसता. मुस्लीम इज अ धाकटी मायनॉरिटी गोंयांत. सो तांचे इश्यूज कितें आसा आनी तांचे इश्यूज कशे सुटावे करून जाता, मिसकन्सेप्शन तांचे धर्माचेर आनी दुसऱ्या मदीं कशें ना जावचें हाजे खातीर कोऑर्डिनेट करून गोंयची लायफस्टायल एक्सेप्ट करून ह्या मायनॉरिटीनी फुडें वचपा खातीर तांकां गायडन्स आनी तांचे इश्यूज समजुपा खातीर आमी मिटींग घेतिल्ली. आनी आमी रोखडेंच हे मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आमचो स्ट्रॉंग करतले, अपॉयंट करतले, ब्लॉक लेवल जाग्यारूय अपॉयंट करतले. आनी आमचे कडेन 3 म्हयन्यांनी एंटायर मायनॉरिटी म्हळ्यार जी मुस्लीम मायनॉरिटी आसा तांचे गोंयांत खंय कितें आसा आनी कशें आसा, तांकां SIRान कितें टार्गेट जाता, तांकां नॉन हें कितें तें कंपल्सरी डॉक्युमेंट्स वापरून कशें भायर उडयतात हें सगळ्याचेर आमचो रिसर्च आनी सोल्युशनां आसतलीं.